एक स्त्री मध्यम प्रायाची वचून बेल मारते आसा. भितर तावन बागील उक्तें केलें. उक्तें करतना म्हणाली, पुतान भायर घाला. देखून तो बागील काडलो. मनीस तरणाटो मनीस म्हणालो, माय हें तुजेंच घर, ये भितर ये. आनी मागीर तो सुंतोसान हिका कानून भितर गेलो. ती हॉलांत आसली. ताणें रुमा भितर वचून व्हंकले कडेन म्हणूंक लागलो, मम्मी आयल्या. व्हंकलेन ती सोपाचेर बसल्या. व्हडलो एक शर्माव काडलो. ताणें म्हळें, पुतान भायर घालांकय मम्मी आयल्या. तितल्यांत म्हणालो, एकल्यान भायर घाला म्हूण आनी एकल्याच्या गोमट्या उमकळचें न्ही. हांगा एकच रूम आसचें, बेडरूम. आमी खंय न्हिदचें, तिणें खंय न्हिदचें. तुका सांगूं कस जाल्यार हांव वचोन सांगता तिका. ती भायर हॉलांत रावन बागला कडेन आयकता हें पुरा. ती भायर आयली. भायर येवन पळयतना ती चित्तावय. एकदम शर्मेली, चाप्पे जाली. मम्मी मम्मी म्हणाली. आनी आतां त्या वेळार त्या आवयन सांगची ती उतरां मोगाच्यानो, कितें गी हांवेंच भुरग्यांक वाडयल्ली रीत काय सूख जाली कोण ना हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान. जाल्यार चेडूय तो सत्त जालो, चेडूय तशेंत जालें म्हूण सांगून दोन दुखां गळोवन चलतेच रावली.